आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज दिवपाक सोदता सीएमाक. आयज आमचे लास्ट टाइम जेन्ना कोविड येयले तेन्ना भरपूरशे सी फेरर्स आमचे जे गोंयकारांतले ते गोंयकारांक कसो हाल जाल्ले तेंचे ते भायर रावन कशे थंय बोटीचेर उरलेले ते जेन्ना येयले तेन्ना तांकां कशे पेड क्वॉरंटायन केले, कशे तेंच्या कंपनीक लुटले गोंयच्या सरकारान, हे सगळे गोंयकारांनी पळयलां. तेंचे फॅमिलीज कशे रडटाले, कशी टेन्शनान आसले, सगळे लोकांक खबर आसा. हांव सीएमाक सांगपाक सोदता आतां ते भुरगे परते कामार वयतात पूण तेंचे वॅक्सिनेशन जावना म्हणून त्या भुरग्यांक परते कामार वचपाक मेळना. तुमी काय गोंयकारांक गोंयांत जॉब दिना. जशें हांवें सांगलें लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जेनिफर मन्सेरात आसा ती काय जॉब दिवपाक शकना. तिने वयल्यान एडमीट केल्ले आसा असेंब्लीन की 80% गोंयकारांक जॉब दिवप इज इम्पॉसिबल म्हणून. जाल्यार सीएमाक सांगपाक सोदता जे आमचे सी फेरर्स जे आयज भायर वयतात, पोट भरतात, आपले फॅमिलीक चलयतात, पयसो गोंयांत स्पेंड करता, गोंयची इकॉनॉमी वाडयता, ते सी फेरर्स जेन्ना भायर वचपाक सोदता आनी तेंचे कंपनी तांकां वॅक्सिनेशन ना केल्ल्या कारणान तांकां व्हराना जाल्यार प्लीज तेंचे वॅक्सिनेशन करा. वचोनी तांकां कामार. आयज लोक मरतात उपाशी, कोविडान मरता ते मरतात. आयज लोक घरा कडेन उपाशी मरतात, तांकां लोन भरपाक लोकांकडे पयशे ना, इन्स्टॉलमेंट भरपाक लोकांकडे पयशे ना, जगतलो जाल्यार लोकांकडे पयशे ना. जाल्यार प्लीज त्या भुरग्यांक वचोनी भायर, कामाक वचोनी, बोटीर वचोनी. चड ना ते भुरगे, तेंचे जाता तितले बेगीन तुमी वॅक्सिनेशन करून त्या भुरग्यांक फ्री करा. तांकां लेट देम गो. तेंची कंपनी आहा तांकां कॅन्सल करता, तेंचे टिकेट्स कॅन्सल करता वॅक्सिनेशन जावना म्हणून. तांकां कॉल करता, आपयता, पूण वॅक्सिनेशन ना जायना म्हणून तांकां वचपाक मेळना. ते भुरगे बेकार पडल्यात. एक वर्स ऑलमोस्ट आतां जावन गेले बेकार आसा ते भुरगे. सो तेंचे फॅमिलीज आसा. एटलिस्ट ते वचोन एक वॅक्सिन मारा. तांकां व्हडलें काय ना, एक वॅक्सिन ते 200 रुपयाचे वॅक्सिन तांकां मारून धाडा बाबडे. वचोनी तांकां कामाक. की गोंयांत काय तुमी कोणाक काम दिनात. गोंयकारांक सगळे काबार करून उडयल्यात, फायनान्शियली काबार करून उडयल्यात, तुमी गोंयकारांक मेंटली काबार करून उडयल्यात, गोंयकारांक तुमी कल्चरली काबार करून उडयल्यात. इन ईच अँड एवरी रिस्पेक्ट तुमी गोंयकारांक काबार करून उडयल्यात.